गोयच्या 71,000 फॅमिलींनी अजूनही DDSSY कार्डा रिन्यू करूंक ना। रिन्यू करूंक वेळ वाढून दिल्लो आता फक्त 8 दीस उरल्यात। उपरांत सरकार आनीक वेळ वाढून दिवचो ना। ज्या फॅमिलींनी आपली कार्डा रिन्यू केल्ली ना तांणी कार्डा दिल्ले मुजती भितर रिन्यू केली ना जाल्यार ब्लॉक जातली। फुडें तांकां कार्डा मेळप कुस्तार म्हूण भलायकी खात्याची सुत्रां सांगतात। विनंती करता की ताणें कार्डा रिन्यू करची, ताणें आपलो ट्रिटमेंट व्यवस्थित घेवचो आनी सगळी कडेन कार्ड यूज करून ₹1 वॉर्डान जर गेले जाल्यार न फारीक करता फुकट ट्रिटमेंट फ्री ट्रिटमेंट घेवचो। आमचे हे प्रोसिजर आसा तितलोच आनी कितें जर आसत जाल्यार तांणी DHSाक येवन आमकां कळोवचें। त्यामुळे आमी आनीक बरी येवजण थोडेशें मॉडिफिकेशन जर करपाचें कितें आसा तें करून तुमच्या पर्यंत पावोवपा खातीर ही बरी येवजण आमी करूंक शकता। सद्याक दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा स्किमीच्या कार्डाचे रिन्यूवल चल्ला। आदलो आंकडो पळयल्यार सुमार 2,50,000 कार्डांचे रिन्यूवल जावपाचे आशिल्ले, मात आज मेरेन फक्त 1,80,000 कार्डाच रिन्यू जाल्यात। सरकारान रिन्यूवलाक प्राझ वाडोवन दिला, मात अजून सुमार 70,000 फॅमिलींनी कार्डा रिन्यूच करूंक ना। 15 ऑक्टोबराक रिन्यूवलाक निमाणी तारीख। आता कार्ड जी आसा ती आमची जवळ जवळ आतापर्यंत आजपर्यंत 1,80,000 कार्ड्स जाली रिन्यू जाली। जवळ जवळ 2,50,000 कार्ड्स पोरूं आशिल्ली। सो त्यामुळे अजून जवळ जवळ 70,000 कार्ड्स 60 ते 70,000 कार्ड्स उरल्या। तर त्यामुळे इतलेंच की लोकांनी वचून थंय आपली कार्ड्सां व्हरची पडटी, कित्याक आज उरल्या ते 8 ते 10 दीस फक्त उरल्या। तेन्ना जास्तीत जास्त फायदो मेळोवपा खातीर कित्याक आनी हाज्या फुडें एक्सटेंशन जावचें ना हें सरकारान ऑलरेडी निर्णय घेतिल्लो आसा। तेन्ना ह्याच हातूंत सगळ्या सेंटरांनी म्हणजे 40 सेंटरां प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक आसा थंय ती वचून तांणी कार्ड आपली रिन्यूवल करची। आनी तशेंच असो न्ही की बाबा वाळपय किंवा मडगांवां केल्ल्या मनशान मडगांवच करूंक जाय अशें ना, तांणी ऑल ओवर गोवा खंयी नजदीक सेंटराक वचून ताणें करूं येता। फुडलो शेनवार आयतार जो आसा 13-14 हें उक्तें आसतलें तें शेवटचें म्हणून, पूण गर्दी जावची न्ही आनी लोकांक त्रास जावचो न्ही ह्या खातीर आतांच तांणी नजदीकचें सेंटर जाका तांकां लागीं मेळटा थंय वचून ताणें आपली रिन्यूवल कार्ड्स करची। ही येवजण बरी चलता। आमचे कडेन लोकांचे कंप्लेनी कांय हेना, सगळ्यांक हॉस्पिटलूय कॉपरेट करता। त्या खातीर इतलेंच की सरकारची येवजण प्रत्येका पर्यंत पावोवची, लोकांचें आरोग्य वेवस्थीत उरचें। पयलीं 30 सप्टेंबर DDSSY कार्डा रिन्यू करूंक निमाणी तारीख आशिल्ली। सरकारान ती वाडोवन 15 ऑक्टोबर केल्ली। आतां ज्यो फॅमिली वाडयल्ले मुजती भायर कार्डा रिन्यू करचो ना तांकां DDSSYचो कसलोच लाव मेळचो ना। तांची कार्डाय ब्लॉक जातली, तांकां फुडें नव्यान कार्डाय मेळची ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी ओमकार फळारी। प्रायव्हेट फॉरेस्ट वा ऑर्चर्ड जमनी सेटलमेंटाक विकतल्या आड TCPन कायदो केल्या उपरांत एक केस एक्सपोज जाता। परवरे असलीच एक केस जाल्या। जमीन विकल्या उपरांत जमीन विकपी मालकूच जमीन घेवपी मनशान आपल्याक फटयलो म्हूण इशू करता। बांदकाम पळोवंक गेल्ले कडेन आदवोगादाचेर हात घालो म्हूण परवरे सिटीजन फोरमाचो आमदार सरपंच पंचाचेर आरोप। सरपंच म्हणटा प्रॉपर्टी विकतल्याचीच पयली चौकशी करात। TCPच्या नव्या कायद्या प्रमाण ऑर्चर्ड जमनी सेटलमेंटाक विकूंक मेळना। तशें केल्यार जमीन विकपी आनी जमीन घेतल्याचेरूय एक्शन जावं येता। अशेच एके केशींतल्यान विकिल्ले जमनी वेले बांदकाम पळोवंक गेल्ले कडेन आदवोगादाच्या आंगार हात घालो म्हूण परवरे इशू जाला। जमीन विकतल्याचे बाजून युनायटेड परवरे सिटीजन फोरम मदीं पडला। How the roadmen gun walk and how this Olaf Albuquerque is being trashed by the goons of the Sarpanch Sandeep Sadhonkar. So I demand that and the interference of the local MLA, Revenue Minister Mr. Rohan County, of imposing himself, influencing and interfering with the police. I think there was one police by the name of Santosh Desai, I was told. When they know people are not around, the owners are not around, they just encourage some illegalities to take place. And I'm sure in this case it has happened that way. They put somebody in connivance. See, here it is the punch member, the sarpanch, the local MLA, they're all in connivance with each other. Actually it's a cartel. You know, they are extortionists. They call others, but they are. He has given a written complaint also. Until now they have not been arrested. Our demand is that the Director General of Police and the Chief Secretary of Goa take
immediate action against the criminals involved, including the sarpanch, the panch, and investigate the role of the minister in sabotaging the investigation, in influencing the investigation. विकला ते खंय प्रायव्हेट फॉरेस्ट. सरपंच म्हणटा विल्बर आणि आल्बुकर्क एक्स्ट्रॉशनिस्ट. कागाळ करपी जॉन मिनेझिसान खंय आपूण जावन प्रॉपर्टी विकल्या. वेल्यान कंप्लेन केल्या. चौकशी ताचीच जावंक जाय. पयलींच एडवोकेटाक मारलो, हे मारले ते मारलो. मेन म्हटल्यार हो एडवोकेटाक थंय येवपाची गरज कितें की तो म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण तेचो लॉयर. हांवें सांगलें ताका जर तूं लॉयर जाल्यार म्हाका तूं एक तर ऑथॉरिटीज लेटर दी पंचायतीक, नाजाल्यार तुवें जर तेचे कडेन वकालतनामो सायन केला जाल्यार तो आमकां सबमीट कर म्हणून. तेणें दोनूय सबमीट करून तो फेल जालो सबमीट करपाक आनी तो आमकां डायरेक्शन दिता. तेच्या डायरेक्शनाचेर आमी कितें एक्शन घेतले. हो जो बिल्बर तिकल्यान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हजेर आरोप केला तेतून कांयच अर्थ ना. तथ्यहीन म्हणटा तसो हो आरोप आसा. बिल्बर तिकलो म्हणटा पळय तो एक एक्स्ट्रॉशनिस्ट मनीस. जॉन मिनेझिसान 2 प्रॉपर्टी विकल्या. ते दोनूय प्रॉपर्टी प्रायव्हेट फॉरेस्टान पडटा. एक तर ओशियन कार्ड होल्डर स्वता प्रॉपर्टी विकता आनी स्वता लोकांक घरां बांदपाक लायता आनी स्वताच केशी मारप, तेंचे स्वताच कंप्लेनी मारप. आदोगादाक मारलो म्हूण कंप्लेन. पंचायत सेक्रेटरी पुलिशेक सांगता आदोगाद पडलो, ताका मारूं ना. मात आदोगादाचेर हात घाला कसो ह्या फोटवांत दिसता. आदोगाद पुलीस कंप्लेन करूंक गेल्लो. थंय थळावो आमदार मंत्री पुलिसांक सांगता आदोगादाचे मेडिकल कित्याक, ताकाच अटक करात. पुलिसेचेर हात उबारलो पुलिसेक हात उबारला तुम्ही पुलिसेक त्या भुरग्याक मेडिकल धाडटा पयलीं भितर उडयतले भितर उडयतले मरे. ह्या गोष्टी कित्याक जावना वेर मेडिकल सुद्दां कित्याक मेडिकल इज गिविंग हिम इनफ. तुम्ही तांकां अशें करतात की थंयच्यान कसो भायर पड काडटा दिता. पुलीस घेवन गेलो मेडिकल पुलीस घेवन गेलो. कंप्लेन माय पंचायत विच इज गॉन ताजेर तुमी ताका पयलीं अरेस्ट करूंक नाशिल्लो केलो. कसलो इन्व्हेस्टिगेशन पंचायत बॉडी इज टेलिंग व्हॉट इज हॅपन्ड. विटनेसीस आर बीइंग गिवन. दिस एक्शन नाव हॅज टू हॅपन. आतां तो अरेस्ट जावपाकूच जाय. व्हेरी सिंपल. आणि हो समज जायना इट विल सेंड नॉट ओनली एक सरपंच ऑफ परवरी, इट विल सेंड थ्रू आउट गोवा रॉंग मेसेज. कोणाक जायते येवन करा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फेस्ताचो वाद निवता थंय आसा सांकवाळे चर्चींतल्या मिसाचो इशू जाला. पोन्न्या सेंट जोझफ वाद चर्चीन शुक्रारा आयतारा सप्तकी मिसूच जायना म्हूण लोक आवाज काडटात. पोन्ने इगर्जीन मीस घेवचे म्हूण लोकांनी बिशप हाऊसाचेर मोर्चाय व्हेलो. मात मीस जावचे ना म्हूण ट्रकात आयिल्ल्या मीस सुरू जाय मेरेन लोक खंय शुक्रार आयतार चर्ची भायर धरण्याक बसतले. सांकवाळे फेस्ताचो वाद निवता थंय आसा. सप्तकी मिसाचो वाद सुरू जाला. चर्चीत शुक्रार आयतारा मीस जावंक जाय म्हूण सांकवाळकारांनी सांकवाळे बिशप हाऊसार मोर्चा व्हेलो. फेस्त गांवा भायर वेले ते वेले. नित्याचे मीस तरी गांवांत करात म्हूण सांकवाळकार मागतात. तो आमकां मीस दिना जाल्यार आमी दर शुक्रारा आयताराक येवन हांगासर पोस्टर जे आमी बरयल्या देवाचे उतराचे आमी येवन उबे रावतले. आमकां जे वरेन आमकां जबाब मेवना की आमकां मेवतलो मेवचो ना आमी हें करतले. मागीर म्हणो नाका आमी धर्माचेर आडयल्यात म्हणून. हे सगळे गांवच्या लोकांक आख्या गोंयच्या लोकांक गांवच्या उलो की तुमच्या गांवांनी जाय अशें जाल्लें जाल्यार ते कितें करता आसले. आयज आमकां आमी इतलो लोक एकठांय जाला कित्याक लागून आमकां आमचें दुखलां. आमकां हे आमचे गांवचे तेणी फेस्त वेलें ते वेलें. मिसूय आमचें एक दिसपटी जाता तें करूंक जायना. सांतवार बंद धरून कसलो फायदो. आतां आमी चोडून पडल्या ते फेस्तूय जातले. बिशप हाऊसान गेले जाल्यार आमकां कितें सांगलां हे सांतवारी फुड्यान फेस्त जावचेच ना आनी आमी फेस्ताक लागून जगोड ना. आनी फेस्त गेले वर्सा जाल्यार थंय जातले नाजाल्यार तिसऱ्या जाग्यार जातले म्हूण सांगताय. आतां आमचो सांजचे वाज एक गांवांत म्हाका दिसता तो संवसाराचो म्हणटा एक वर्साक एक वटेन जातले फेस्त. हे भाशेन दिसता म्हाका. गांवांत सेंट जोझेफ वाजाची खंय वास्तू आसा ताचोय सांबाळ जावंक जाय. जरी तर हे आमी हो स्टॅच्यू जो आसा तो गांवचो लोक एकठांय जावन तो बरें करून दवरूंक सोदता जाल्यार आमचे वडील कित्याक आडकून हाडटा. आमी लोक आपले पयशांनी देखून करूंक. आमी रेक्टराक सांगलें तूं आमकां कशें करपाचें आहा तें तूं सांग
तुज्या मना प्रमाणे आमी करूंक तयार आसात आनी तूं हितून इनवॉल्व जाता तरी पूण हो आमचो वडील हेचेर करपाक आडकोय वाडटा कित्याक आनी हे आमी धर्म इवाडटात काय हे धर्म इवाडटात तें आख्या गोंयच्या लोकांनी पळोवचें. तुमच्या गांवांनी अशें जाल्लें जाल्यार तुमी कितें करचें तुमकां सांगता तेन्ना ते दुसरे इगर्जेनी बी दुसरे भाशेन सांगता कितें होरी गोश्ट आसा ती हांगा येवन तुमी पळोवचें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.